हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे न्हू? सगळी बरी आहे. आमी हाय सगळी बरी. आनी आयज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे फॉर मी. कित्याक बाबा गायज स्कॉला घालता. हांवें पळय कायलो न्हू टेंशन दी गो म्हाज्या मनान आहा तें आजून. पूण आमगे फायनल जालोलें बाबा इस्कॉलाक घालतो म्हणून. ते इस्कॉलाक घायल्यारूच तेका मागीर मुखारूय बरें न्हू. आनी आतां घालूं ना जाल्यार मागीर मुखार हें जातोलें म्हणून. समतें LKG 1 घालीत जाल्यार मागीर ह्या वर्सा कोण भुरगीं नर्सरीक सोन येयल्यार ती मातशी फास्ट आसतली रादर दॅन तेका कांय कळपा ना न्हू. सो तेका लागून तेका आमी घालता. आनी फायनली आयज एडमिशन डे आमगेलो. एडमिशन वचोंक जाय. सो आतां बाबाकूय उठयला हांवें. ओके, सो हिंग आल्या तेका डॅडीच जावं. डॅडीच्या शिवाय तेका कोणूय नाका. ते डॅडीच जावं. सो आनी न्हू म्हाका खूब कमेंट्स येयलोले. थँक्यू सो मच फॉर कमेंट्स केल्या. तुमी सांगिला गायड केला सगलें म्हणून. थँक्यू. म्हाका तुमगे गायडनस बी इम्पॉर्टंट. कित्याक एक पाटी आसो जाता न्हू, थोडी नॉलेज आसना आमकां. तुमकोडे कडेन थोडी नॉलेज मेळटा. सो बरें दिसता. थँक्यू तुमकां अशीच म्हाका थोडी थंय हेल्प कोत्ताय म्हण, नॉलेज दिताय म्हण. आनी एकली मागे यूट्यूब मेंबर ते प्लस हांव तेगे ब्लॉग फॉलो कोता. तेणे ती टॉपिकीचेर व्हिडिओ केला. ओके, म्हाका प्रॉब्लम ना. ओके, थँक्यू तुका बी ते व्हिडिओ केला आनी मातशें नॉलेज दिल म्हणून. बाबा दाखयता. गुड मॉर्निंग. ओके, हाय गुशुमेट. सो तेन्ना येयलो सुकरो येयल तेका मेळपा. वालमो केलेलो न्हू. टू केम वालमो केम ते सारको. मिठू मोटो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. We'll go Malay school? Huh? Didn't put 20. Afternoon now going. Put 20. We'll go. Now going car. School Wash going. face, brush teeth, then we'll go car. Going Mungo? We'll go car. Oh, okay, good. Yeah, Brush yeah, teeth, good brush boy. teeth first. काय जाता तेगे तोंड बी धुता आनी तुमकां मेळटा एज उठोन व्लॉगींग कॉमेंट्स केला. बॅक टू व्लॉगींग. आनी परतून म्हाका हेर ग्लॅम गर्ल प्लेस चॅनलाचेर शूट करूंक जाय. बॅक टू वर्क. हॉलिडेज चड जाली. ओके, मागीर मेळटा तुका. जे रेडी जाली. आतां इथं बाबागे एडमिशन करपा. हिरो रेडी जालो. देना स्टँड स्ट्रेट. आतां वयताय एडमिशन. डॅडी मम्मी सिसील ना, डॅडी मम्मी आनी हांव आनी बाबा. ओके, या इज गोइंग स्कूल. कम हॅपी टू गो स्कूल. या ओके. कार we go school. Yeah, we going school to make your admission. Papa make that. Okay, Papa nestat again. Hoytay आमी आतां. आता एक्सायटेड तो सारको. ओके, मागीर दाखयता. Look, mama, look. Let's go. Yeah. We're going. Papa will. Papa will come. We're going. We're going. Go. Mummy आता. हांव आनी डॅडी मम्मी. फर्स्ट टायम स्कूल एडमिशन वयताय. सारकें एक्सायटेड. टेंडर कोकोनट खावपा तांबले. टेंडर कोकोनट खावपा तांबले. तेन्ना हाल्या पळयलाय. टिचरी मातशी बिजी आहाय सांगलें एका. तेंगे एन्युअल डे आहा. दिसा तेणें सांगलो म्हाका एन्युअल डे आहा. केन्ना तो म्हाका उगडास आसना आसलोलो. सो तेणें सांगलें एन्युअल डे जाल्या उपरांत यो म्हणून. एडमिशना मातशें आमी बिजी आसतो म्हणून. आयज आमी गेलोली न्हू. सो जावं ना. हाल्या पळयला. आनी वो आपूण क्लासीन वयता. तेंगे भुरग्यांक चोयला आनी आपुणूय वयता भितर तेंचे बोगले हेडो. रे खूब भुरगीं आहली न्ही गा. तूं वयता स्कुला आतां? चढला तू डुब्बा जातलो.
ओके आनी तुमकां मागीर गारपावन मेळटा. आतां आमी तांबले कांयंग हाडूंक गेल्या मामी थिंगा हाडल्या. देनू बॉय व्हॉट हॅपन्ड रे? कांयंग दिसत जाल्यार कांयंग हाडल्या तेंकां जे घार पावले. आतां वयता लॉन्ड्रीन ड्रेस दिवपाक. आनी न्हू 5 म्हयने जाले LIC भरूंक आनी म्हाका खबर बायल LIC भरूं ना म्हणून. आनी म्हाका न्हू काल बेश्टें उगडास येयलो. बाबागे सगळे पेपरां सोदतालें न्हू, बर्थ सर्टिफिकेट बी सोदतालें हांव. तितून LIC मेळ्ळी. LIC म्हणल्यार मागीर हांवें ऑनलायन चॅक केलें जाल्यार 5 म्हयने LIC हांवें भरूं ना. आनी घरा कडेन 100% येयला आसलें लेटर बी हांवें भरूं ना म्हणून. पूण ती येता ती आमगे ती घरा येता न्हू त्या घरा म्हाका लेटर बी कांय मेळो ना. आनी म्हाका उगडास बाय नासलो हांवें भरूं ना म्हणून. सो आतां वयता LIC ऑफिसान चोवपाक कितें जालां कशें कितें काय म्हणून. मागीर कामां ती उगडासूं ना. ओके मागीर थिंगा पावोन मेळटा. डॅडी आनी हांव वयता. पावले LIC ऑफिसार चोयता कशें कितें जाता तें. ओके आनी तुमकां सोमती बाजारान मेळटा मागीर. तेजे बाजारान येयले कितें पिवपाक आनी ते गोरमे कितें जालें म्हाका. सो डॅडी येतले ते मातसो गेलो. ओके तू गोड्डी हात इच्छे आत मेळटा तुमकां कितें येयली जेली बी सगले. आनी मागीर आसलोलें आडपडो ना हे जागे आसलोलें भोंवलोलीं. आनी बाबा बाबा खेळटाले. आनी आतां आमचो बाब गेला खेळपा भायल्या. आनी तो एकलो खेळटा म्हळ्यार डॅडी आनी तो खेळटा बॉलान दाखयता तुमकां. खेळटा धांवच्यांनी आनी एकाचे खंय बॉल रे दोय मोठा. हांवें आतां एक पेर चोयला की दोन चोयला ते आतां ते म्हाका काडपा जाय. पूण म्हाका खबर ना बोडी हूंय आहा. तिजो बोडी मेळटा पेर काडटा. आनी तुमकां मागीर मेळटा म्हळ्यार बाबा येयल्या उपरांत दाखयता तुमकां. आनी हांवें थोडी क्लिपिंग्स धाडल्यो आहा ती भोंवपाक खंय गेलो खंय जेवपाक कितें. सो ते गेले तुनूय एड करता मागीर. ओके मागीर मेळटा. काळे पेर हांवें आनी आतां बाबा सांगताले यो म्हणून खावपा नाका म्हणून तो खेळटा. आनी एक आतां डॅडी येयल्या उपरांत काडटा तें चड वयर आहा. आनी हेरेन स्कीन केअर चॅनलाचें न्हू हें करूंक जाय आसलोलें शूट करूंक जाय आसलोलें ऑल्टरनेट डेजा घालता. लायट ना आसलोली ती आतां येयल्या. सो चोयतलें हात करतलो ना जाल्यार फाल्यां करतलें. तांदूळ सोक करून दवरूंक जाय तेका. ते सोक केलो तांदळाचो
होम रेमेडीज दाखोवपा जाय. सो केल्या तांदळाचें कितें होम रेमेडी करूं मेळटा ते सगळें तुमकां येतलें. ते चॅनल आजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. ओके. सो केल्या तांदळाची रेमेडी कितें होम रेमेडी ते तुमकां मेळटलें. सो ग्लॅम गर्ल प्लेस चॅनलाचेर. सो थिंग वचून चोयाय आनी अजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब कराय. ओके. आनी तेजेर खूब आहा टोनर्स, गर्ल स्टॉक, हेअर स्किनाचे DIY घरा कोणें कशें कितें. सो थिंग वचून तुमकां चोवपा जाता. तुमकां मागीर मेळटा. कावळो सकाळीं सांजचो येता तो. गायस तुमकां हेचो आतां मेळटा. बाबान न्हावयलो बी तेका न्हावयलो थिंग बसयल्या आनी हांवें मेळ्ळी म्हण मातशें चोय तेका. हांव मातशें शूट करता कित्याक कितें लायट नाहलें न्हू शूट करपा. आनी हांवें मागीर ग्लॅम गर्ल प्लेस चॅनलाचेर प्रॉमीस केलां हांव बॅक येतलें आनी तेचेर डेली व्लॉग्स ट्राय करता घालपाक. डेली जायना जाल्यार ऑल्टरनेट डेज घेता पूण तेचेर ब्रेक पडटा मातसो भरपूर ब्रेक पडटा. सो अवॉयड करूं सोदता ब्रेक पडटा ते. ट्राय करता एक दिसा 2 शूट करपा 2 ट्राय करता. चोयता कशें कितें जाता तें. सो तेका लागून तें शूट केलां. आनी म्हाका न्हू एक कमेंट येयलोलो तुवें स्किनींग कितें केलां तुगे स्कीन मातशी ग्लोईंग दिसता. हांवें स्किनींग DIY बाहेर कांयच करूं ना. एकूच केलां दिसाक 3 पाटी न्हू हांव ग्रीन टी टोनर यूज केला आनी कांय करूं ना. 3 पाटी स्किनींग हांवें ग्रीन टी टोनर यूज केला कित्याक म्हाका आयब्रो बाहेर काडपाक टायम मेळलो ना. आयज हांवें पणजे गेलोलो पण आयब्रो काडून ना कित्याक ग्रो जावं दी. आतां म्हाका अशें कांय व्हडलेंशें ना म्हणून ग्रो जाल्या उपरांत म्हाका तें बरें शेप दिवपा मेळटा. सो ग्रीन टी टोनराचो तुमकां लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान घालतलें. थिंगसून चोयाय तुमी. आनी आजून पाटी कोणें म्हाजें हेर लायफ ग्लॅम गर्ल प्लेस चॅनलाचेर सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. आनी तुमकां कसलो रिव्यू जाय खंयच्या प्रोडक्टाचो रिव्यू जाय DIY कितें जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनान सांगा. ऑलरेडी व्हिडिओ हांवें अपलोड केलेलो आहा जाल्यार तुमकां डायरेक्टली लिंक दितलें. आनी व्हिडिओ अपलोड करूं ना जाल्यार हांव तेजेर तुमकां रिसर्च करून सांगतलें. ओके. आयज 2 शूट केला. लिप्साचें कॅर कशें घेवपा जाय कितें करूंक जाय तें तो ऑलरेडी व्हिडिओ येतलो. हो व्हिडिओ येवच्या पयलीं हो व्हिडिओ फाल्यां येतलो. तो व्हिडिओ आयज गेलो. सो ऑन एअर येतलो तो आयज सांजे. सो चोयाय तुमी. आनी आयच्या दिसाचो व्लॉगिंग आयज काबार करता. सिंपल व्लॉग. तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. आनी जाता तितलें स्कीप करून चोय नाका. इतलो हेल्प जावं म्हाका तुमचे कडेन स्कीप करून चोय नाका. ओके. टील देन बाय गायज.